तातूंत प्रचार केल्लो घरोघरी आणि पयलेच उमेदवार पळय सुशिक्षीत दिसता तुका. प्रचार केलो प्रचार म्हाका बरो जालो. सगळ्या लोकांनी डोर टू डोर म्हाका गेले तेन्ना लोकांनी बरो रिस्पॉन्स दिल्लो आसा. फक्त लोकां कडेन हांव मागता की लोकांनी जास्त संख्येन वोटींग करपाचें. वोटींग हो आपलो रायट तेंच्यांनी बजोवचो. आनी जे आतां न्यू वोटर्स आसा, जे न्यू फर्स्ट टायम जे वोटर करता तांकां हांव कॉंग्रॅच्युलेट करता की तेंच्यांनी तांकां आतां वोटींग रायट मेळिल्लो आसा आनी तो हो तेंच्यांनी असोच कंटिन्यू दवरचो. थँक्यू. मत कितें? ना हे गव्हर्मेंट रॉंग आहा. कारण कितें आहा, आतां पळय इलेक्शन म्हटलें पेड सॅलरी म्हणटात. कोण हांवें फक्त गव्हर्मेंट सर्वंटाकूच ते सोसायटीज आहात तेंच्यांनी बँकेन आहा तेंच्यांनी केन्ना वोटींग करप तर ते ना तर तांकां बॅलेट पेपर तुमीच दिवपाचे गव्हर्मेंट रॉंग आहा हे. एटलिस्ट तांकां तूं हाफ डे तर दिवचें बाबा वोटींग करून तुमी येवचें ड्युटी जॉयन जावप. आतां सपोज हो आतां कॅशियर आहा ती कॅशियराची चावी आहा तेजी तेणी कितें करप तेणी जावप की वोटींग करप की बँकेन वचप हें मातशें तेचेर लक्ष दिवचो गव्हर्मेंटान. नाजाल्यार आतां तर कितें तें तेजें हें काडपाचो तोडगो. ओके थँक्यू. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.